परमणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान 24 ते 34 कोणाच्यानूच बराबर दोगा दुनियाचो गुलाम जाऊन नजो तो एकल्याक जळटलो आणि दुसऱ्याचो जळटलो आणि दुसऱ्याचो एकल्याक चिटकून रावतलो वो एकल्याक दुसऱ्याची बेपर्वा करतलो आणि दुसऱ्याची बेपर्वा करतलो देवाची आणि बराबर गिरेस्कायेची आणि बराबर जाऊन नजो गिरेस्कायेची गुलामूच जाऊन नजो तुमकां सांगता देखून तुमच्या जिवाक सांगता कितें कावचे पिवचे जिवा खातीर कितें कावचे पिवचे कितें नेसचे वो पाणगुरचे तुमचे कुडी कशी उस्के नाका नेसचे आणि जेवणा परस विशी आणि नेसना परस कूड जेवणा परस जीव आणि नेसना परस कूड वरती मारात ती वाऱ्या वेल्या सुकण्याचेर नदर मारात आणि कोडय बोरिनात वंपिनात तरी तुमचो सोर्गींचो बाप तांकां पोसता तुमी ताचे वोन ओदीक मोलाची न्हय तर आणि उस्के काडून आपले हात बोर वाडोवंक तुमचे भितरल्या कोणाच्यानूय जाता काय आणि नेसना विशीं तुमकां डासटी कित्याक शेतांतली फुलां कशीं वाडटात तें चिंतून पळयात ती कोश्ट करिनात ती सुतूय काडिनात तर हांव तुमकां सांगता सोलोमन लेगून सगल्या आपल्या दोबाज्यांत तांतल्या एका सारको नेसलोलो ना तर आयज आसचा आनी फाल्यां काडून उज्यांत उडयतात तें शेतांतलें तोंड ह्या जिन्सां देव न्हेसयता जाल्यार त्या वोन कितलो उदीक तुमकां तो नेटोवचो ना हलक्या बाबाटाच्या मनशानो म्हणटोच आमी कितें खातोल्यांव कितें पियेतोल्यांव कितें न्हेसतोल्यांव अशें म्हणून उस्के काडूं नाकात असल्या सगल्याची वासपूस करतात बावाटी तुमकां ह्या सगल्या वस्तूंची गरज म्हूण तुमचो सोर्गीचो बाप तर जाणोच देवाच्या राजाच्या नेमा प्रमाणे जियोंक आनी ताकाच मानता तें करूंक जावं दी तुमचो व्हडांतलो व्हड हुस्को आनी ह्यो सगल्यो वस्तू तो तुमकां दितलो म्हणटोच फाल्यांच्या दिसा विशीं हुस्को काडूं नाकात फाल्यांचो दीस आपलोच हुस्को काडटलो त्या दिसाक जे नश्ट आसा तेंच पुरो ताका देवाचें उतर हें देवाचो व्हड उपकार